तुमचे कडेन 8 वर्सां आशिल्ली तुमी कितें केलें हाचो आढावो भाजपान घेवंक जाय आशिल्लो। काँग्रेसीन फाटीं कितें केलें हें उलोवच्या पयलीं 8 वर्सांक तांणी गोंयच्यो खंयच्यो समस्या सोडयल्यो हें सांगचें, अशें आव्हान विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत हांणी भाजप सरकाराक केलां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। ह्या 8 वर्सांत ह्या सरकारान ह्या राज्याची परिस्थिती कशी पावयल्या हे खरें म्हटल्यार ह्या सरकारान इंट्रोस्पेक्ट करून पळोवपाक जाय अशें माझे म्हणणें आसा। कारण हांकां 8 वर्सां आशिल्लीं हें राज्य बरे पद्दतीन मुखार व्हरपाक, कारण फक्त काँग्रेसी कडेन बोट दाखोवन फाटलें राज्य काँग्रेसीन राजवटींत केलें ना अशें म्हणपा पेक्षा 8 वर्सांचो पिरियड हो ल्हान पिरियड न्ही, 8 वर्सांचो पिरियड हो अत्यंत मोठो पिरियड। ह्या पिरियडा भितर तुमी गोंयांत खंय पावयले, आज आमी नजर मारल्यार आमकां कितें दिसता पळयलें जाल्यार प्रत्येक इश्यूचेर ह्या सरकारान गोंय राज्याक फाटल्यान घाल्लें आमकां पळोवपाक मेळटा। ते मागीर म्हादयचो इश्यू जायत, मायनींग इश्यू जायत, लॉ एंड ऑर्डराचो इश्यू जायत, क्रायम अगेन्स्ट वुमन जायत, ड्रग्साचो इश्यू जायत, टुरिजमाचो इश्यू जायत, अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिसीचो जायत, रोड आनी एक्सिडेंट जायत आनी निमाणें फायनान्शियल कंडिशन हे सगळें पळयलें जाल्यार हे राज्य आमकां ज्या पद्दतीन मुखार वचपाक जाय आशिल्लें त्या पद्दतीन मुखार गेलां अशें दिसना। सरकारान ह्या विशयाचेर प्रायोरिटीन लक्ष दिवपाची गरज आसा, नाजाल्यार म्हाका भंय दिसता की नेक्स्ट इयर हे कदाचित इयर ऑफ एजिटेशन जावपाक शकता ज्या पद्दतीन आमी मुखार वतात। कारण म्हजें म्हणणें की लोकशाहीत गव्हर्नमेंटाक सेन्सिटिव्हिटी आसपाक जाय। ज्या पद्दतीन थोडे जाण वागतात सरकारांतले तांकां सेन्सिटिव्हिटी आनी फिलिंग आसा अशें म्हाका दिसना।